पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Co-sponsored by Goa Aqua World. नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागात आमी आयला पेरीभाट मेर्शे हांगासर आशिल्ल्या श्री सातेरी देवस्थानान आजचो भाग आमी घेतली। खूबशीं बायलां भायर मेळ्ळी, सगळीं जाणां म्हणपाक लागली की तुमचो कार्यक्रम आमी पळयता, आमकां आवडटा। खूब जाणां अशेंय सांगलें की आमकां तुमचो कार्यक्रम पळयतकूच तुजी टेन्शनां आमची वतात। खरेंच बरें दिसता जेन्ना आमच्या पळोवप्यां कडल्यान, आमच्या सगळ्या म्हणटा तशें व्ह्युअर्सां कडल्यान असो फीडबॅक मेळटा। खरेंच हीच आमच्या सारक्या कलाकारां खातीर पावती। खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सगळे अशे आमचे पळोवप्यांचे जे वेळोवेळी आमकां अशे कमेंट्स दिता। खरेंच बरें दिसता तुमचे बरें हो कार्यक्रम करपाक, आनी जेन्ना बायलां सगळे एकठांय येता आनी आपल्या मदीं आशिल्ले टॅलंट्स तुमच्या मुखार हाडटा। खेळ खेळटाना खूब मजा येतात, पण जेन्ना प्रश्न विचारतात तेन्ना तर आनीकूच मजा येता। कभी हा कभी ना हो रावंड तर आमचो सारकोच फेमस जाला, आनी खेळ तर विचारूच नाका। चला तर अशीच मजा करूया आजच्या भागात, वचूया आनी खेळुया आमचो आजचो भाग। तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता। तर हो आमकां प्रोग्राम आयज हांगा मेर्शे आयोजीत केल्लो आसा प्रुडंट मिडिया तर्फे। तर हो प्रोग्राम आयोजीत केला मॅडम सारिका शिरोडकर, तर विथ कोलॅबरेशन विथ श्रीदयेश वेंगुलेकर, BJYM प्रेसिडेंट ऑफ सेंटाक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी, तसोच पंच मेंबर ऑफ विलेज पंचायत मेर्सेस, तसोच तेज्या वांगडा आसा श्री प्रमोद कामत बाई, BJP नॉर्थ गोवा वायस प्रेसिडेंट, तसोच पंच मेंबर विलेज पंचायत मेर्सेस। तर आमच्या मुखार आसा प्रुडंटाची टीम, चेतन गावस, धनश्री, परेश आनी पंचामृता टीम शैलेश एंड गौरेश। तर हांव मागता श्री दयेश वेंगुलेकर आनी श्री प्रमोद कामत तांणी तांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचो स्वागत करचो। तुमकां सगल्यांक पयलीं म्हणटा तुमचें स्वागत। ह्या मोठ्या पावसान सुद्दां तुमी आयली म्हणून तुमचो खूब आभार मानता आमी, आनी अशेंच आमकां फुडें सुद्दां तुमी ह्या प्रोत्साहन करा। श्री सातेरी देवीक नमन करून आजच्या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करता। परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक येवकार। आनी प्रत्येक वाठारान आमी जेन्ना वता तेन्ना अशीच आमकां उत्साही अशे स्पर्धक मेळटा, आनी आय एम शुअर की ह्याय आमकां हांगासर मेर्शे ह्या गांवांनूय आमकां असोच उत्साह हांगा पळोवपाक मेळटलो। कितलो उत्साह आसा की ना उत्साही सगळी? ओके, सो सुरवात करूया आमच्या आजच्या भागाक। आनी आमचो पयलो रावंड जो आसता, सांग कसलो तो? फुगोट्यांचो। बरोच अभ्यास करून आयला सगळी। फुगोट्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता। ताच्या पयलीं आमी 5 स्पर्धकांक फुडें आपया। फुगोट्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता। 5 स्पर्धक तयार आसा हो रावंड खेळपाक। विष्णून खंयच्या अवतारान हिरण्यकश्यपूचो वध केल्लो? नरसिंहा। सारखे उत्तर, नरसिंहा। रेश्मा वेंगुलेकर हाणें उत्तर सारखें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज। कॉंग्रॅच्युलेशन। महाभारतान अर्जुन आनी सुभद्राच्या चल्याचे नाव? राव तुमकां कोणाक येना? अभिमन्यू। ओके, सारखें उत्तर, अभिमन्यू। विनीता मोरे हाणें उत्तर सारखें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज। कॉंग्रॅच्युलेशन। त्रिपुरासुराचो वध कोणे केल्लो? सांगा मगो, येना कोणाकूच येना फाटल्यान? ओके, हांगासरल्या ऑडियन्साक उत्तर येना, पण तुमकां जर उत्तर येता जाल्यार तुमी कमेंट्सांनी हे उत्तर घेवन घालपाचे। प्रलयाच्या वेळार महादेव खंयचे नृत्य करता? राव तांडव। सारखे उत्तर।
प्रियंका कलंगुडकर हाणे उत्तर सारखे दिला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. शेवटचो प्रश्न कार्तिके यांचे वाहन. मोर. हांगा उत्तर दिला मोर. आणि कितें उत्तर हा कोणाकडे? पळय तुझ्याकडे कितें हा ते? हा तेच मुगो झाले. मोर म्हणजे मयूर आणि कितें. ओके सारखे उत्तर मोठ्यान टाळ्यो जावनी. उर्मिला मराठे हाणे उत्तर सारखे दिला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुगड्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घराघरान पंचामृता हेल्थीफाय. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि जी बेस्ट खेळटा म्हणजेच हय आनी ना म्हणसतना खेळटली तांकां मेळटले कितें? पंचामृता बासमती 5 kg रायस. कितल्याना वापरतात हो रायस? वापरला किती कोणे तरी वापरला. कितें करतात? पुलाव. ओके सो आज हो रायस कोणागेर वता पळोवया. ओके नमिता तुजो टाइम सुरू जाता आता. नमिता कितें गो टेन्शन आयलें? उलय मुगो. येवंक ना. चितून ताणें नांव म्हणलें. सुलक्षा तुजो टाइम सुरू जाता आता. सुलक्षा पुजा बी करून आयला कितें? आयज केली आयतार पुसता. पुसता. हो कितलो हो गो? चवथो. लास्ट. हय. गीता तुजो टाइम सुरू जाता आता. गीता कितें गो नेवऱ्यो बी केल्यो? ना. ओके उर्मिला तुजो टाइम सुरू जाता आता. उर्मिला शॉपिंग जाली मगो चवथीची? शॉपिंग जाल्या. आणि साडी केन्ना घेतली गो खंय? घेतली पयर. बरीच प्रॅक्टीस करून येयला न्ही? आयला. हा प्रोग्राम पळयता दिसता. पळयता. कोणा बरोबर प्रॅक्टीस करता? भुरग्या बरोबर. भुरग्या बरोबर. आयला भुरगीं हांगासर? आयला. आयला हांगासर. आणि बरें दिसता खेळपाक ही गेम? बरें दिसता. आणि टीव्ही पळयतना तूच मगो युट्यूबाचेर पळयता? पळयताले. आणि सगळे प्रोग्राम पळोवन काडल्या? पळोवन काडले. खंयचो आवडलो सगळ्यांक चड? हो आतां चालू आसा तो म्हाका खूब मजा येता पळोवपाक. पळोवपाक तो मजा येता चड. बरें हुशार मगो तूं. आणि कामाक वता? कामाक वता. खंय गो वता? एव्हरेस्टा बिझनेस. तुमचे बिझनेस ते न्ही? आमचो चल्ला. बेस्ट खेळटाली. रिया तुजो टाइम सुरू जाता आता. रिया कितें करता? हांव हाऊसवायफ. हाऊसवायफ. आणि खंयचे गोंयचेच मगो? गोंयचेच. आणि कितली वर्सां जाली लग्ना? 14. 14 वर्सां. आणि भुरगे आयले हांगा आतां? आयल्या. आणि तू कितें करता? जॉब करता? ना हाऊसवायफ. सुजाता तुजो टाइम सुरू जाता आता. सुजाता फेवरेट कलर वो? आसा. कितें आसा गो? गोवान हाडल्या साडी? ओके दीपिका तुजो टाइम सुरू जाता आता. दीपिका सारकें सिरियस न्हय तूं? हांसो बी न्हय चड? मातशें. कित्याक गो टेन्शन येता? मातशें. कित्याक मातशें कितें येता? टेन्शन येता? मातशें येता. आनी कांय ना? कितें कामाक वता? हाऊसवायफ. म्हाका मातशें म्हणटलें म्हणून तूं. आनी घरांतलें काम सगळें करचें पडटा मगो? करता. तूच करता सगळें? सगळें. कामाक बी कोण येना? हाऊस करता. मेळना हांगा कामाक गो कोण? म्हाका आवडना. ओके गंधाली तुमचो टाइम सुरू जाता आता. गंधाली साडी म्हाका तुजी आवडली. खंय गेल्ली शॉपिंग? बेळगांव. बेळगांव वता? वता. मेहंदी शादी गेला मगो? हय सगळ्या गोष्टी. ओके सो ही आशिल्ली आमची स्पर्धक ज्यांच्यानी बऱ्यापैकी ट्राय केले कभी हा कभी ना खेळपाक. प्रॅक्टिस करून आयिल्ली पण जमूंक ना. ओके फुडलो रावंड घेवया जो आसतलो आमचो अंताक्षरी रावंड. आणि जी बेस्ट हांगा खेळटली तांकां हो प्रायज वतलो.
कभी हा कभी ना हो राऊंड कोणाकूच जमूंक ना ताका लागून आमी आमचो सच्चो जो आसता अंताक्षरी राऊंड घेता पळया हांगासर कितली बरी सॉंग्स म्हणटा. अक्षर आसा ल लल्ला लल्ला लोरी र र रात अकेली है बुझ गए दिए य याद आ रही है तेरी डान्स बी करून याद अ हम्मा 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 म मैंने प्यार तुम्ही से किया है ह ह आउट हम तुम एक कमरे में बंद हैं अशें कर मगे और चाबी खो जाए अ किंवा य घे चल य याय रे जो लगा के नाचो रे र रमया वतावया रमया वस्तावया रमया वस्तावया रमया वस्तावया य याद आ रही है ओके तू आउट य वयल्यान या भैया कितें बेशी आतां घोड्यांतली पदां आतां या बाई या खंयची कितें य ए चांद सा रोशन चेहरा चेहरो ए चांद सा रोशन चेहरा आं बरं असं सुनेरा र र र र र पुरो फुडें आनी म्हणनाका रात अकेली है बुझ गए दिए म्हणला र रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रूप में हमसे कोई हो ओके ओके सो हांगासर आमकां विनर मेळटा आमच्या अंताक्षरी राऊंडचे मोठ्यान ताळयो सोनी तेजे खातीर. ओके सो आमचे अंताक्षरी राऊंडचे विनर येता नियती आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. मोठ्यान ताळयो सोनी तेजे खातीर रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आसात आनी हो रायस तांकां दिवचो. ओके सो नियती वापरला रायस हय सांग म्हाका तर. रायस खरोच बरो आसा. सकाळी फुडें आमी भुरग्यांक टिफिनाक कितें दिवपाक सोदता जाल्यार तो मेन म्हणजे फास्ट जाता तो आमचो पुलाव आनी तो रेडी करून आमी खरंच भुरग्यांक खूब आवडटा हे तांदळाचो आनी जेवपाक सुद्दां घरान इतलें बरें लागता की तांदूळ ते खावपाक तशें परत परत दिसता आनी खरेंच भुरग्यांक आवडीन असो म्हणजे खावपाक असो खरोच बरो लागता हो रायस आनी सगळ्यांनी हो खावचो असो हांव रिक्वेस्ट करता. आणि येते तुका खबर आशिल्लो का रायस मेळटलो म्हणून आज तुका अशें इंट्युशन जाल्लें न्ही सो भाशण तयार करून आयिल्लें ते ना इतली रेडी करून येवंक नासल्या पूण जावं कितें आमचे मिरचे गांवान आयला म्हणटकून आयले हांव जावपाक. डान्स रावंडाक आमी रोखडीच सुरवात करता आणि डान्स रावंड तुमकां पळोवपाक मेळटलो पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. Pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware, led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service.
मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत। मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात। मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात। मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात। मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात। मेहंदी सारीज हर शादी की एक शुभ शुरुआत। मेहंदी सारीज बेलगाम। विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. पळोवया डान्स रावंड आणि डान्स रावंडची स्पर्धक रेडी आसा बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स तुमच्या मुखार हाडपाक आनी जी बेस्टांतलो बेस्ट डान्स करतली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडेन एक साडी तशेंच खुबशे आनीकूय प्रायजीस आसा. सो पळोवया कोण बेस्ट डान्स करता. निकिता गोस्वामीक मेळटा रनर अप प्राइज. रिक्वेस्ट करता गौरी कामत हांणी हो प्राइज दिवचो तिच्यांनी स्पॉन्सर केला. डान्स राउंडचे विनर आता रिया सिन्हा ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडेन एक साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन सर. आणि एक स्पॉट प्राइज आसा जी बेस्ट उखाणे म्हणटली ती आणि उखाणे म्हणपाक ऑलरेडी हांगासर रेडी आसा पार्टिसिपंट. गोकुळाच्या वनात कृष्ण वाजवितो बासरी. रितेश रावांच्या प्रेमामुळे सुकी मी सासरी. काळ्या मण्याचे मंगळसूत्र गळ्यात सौभाग्याची खूण. पुंडलिकाचे नाव घेते गोवेकराली सून. उखाणा घेते मी खूपच इझी. सिद्धेशराव असतात नेहमीच बिझी. जुळो जुळो वाहे वारा मंद मंद चाले उडी आणि कळंगुटकराच्या घरात प्रवीण आणि पूजाची जोडी. सातेरीच्या देवळात चांदीची दिवली. निलेश रावांचे नाव घेता रविवारच्या दिवशी. रिक्वेस्ट करता प्रमोद कामत यांच्यानी हे प्राइजेस तांकां दिवचे बेस्ट उखाण्यांचे विनर्स. कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू. आणि एक स्पॉट प्राइज तुमच्या खातीर जी हांगासर सगळ्यांत बेस्ट न्हेसून आयल्या कशी दिसता तिच्या खातीर हो प्राइज आसा. ओके रिक्वेस्ट करता दयेश वेंगुर्लेकर हांणी हे प्राइजेस तांकां दिवचे बेस्ट ड्रेस्ड अप बायलां हांगासर जी आयल्या तांकां. न्हेसपाक सगळ्यांकूच आवडटा पण अशा ओकेजनाचेर बेस्ट न्हेसून येता तांकां अशे प्राइजेस मेळटा. पंचामृता स्पेशल राउंडाक आमी सुरवात करता. तुम्ही पळोवंक शकता समोर आमी बॉटल सोडला पार्टिसिपंटांक दिला रिंग. समोर आसा पंचामृताचे वेगवेगळे प्रोडक्ट करपाक जाय इतलेच रिंग उडोवपाक जाय बॉटलीन आनी समोर आशिल्लो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो. ओके सो सुरवात करूया आमी आमच्या पंचामृता स्पेशल राउंडाक. दृष्टीक मेळटा पंचामृता चिली पावडर. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके सो आमच्या पंचामृता स्पेशल राउंड हांगाच सोंपता. ठेवया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड जो आसा चक दे राउंड. पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते.
वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेअर फूड इज फॉर्टिफाईड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड जो आसा चक दे राऊंड आणि पार्टिसिपंट तयार आसा हो राऊंड खेळपाक. खेळ सारको सोंपो आसा. हांगासर दवरला आमी 5 कदेली. फाटल्यान पार्टिसिपंट तयार आसा तांकां दिला आमी पेपर कप्स. प्रत्येकाक मेळटले 5 चान्स कित्याक तांकां दिला आमी 5 पेपर कप्स. प्रत्येकानी कप्स जी आसा ह्या चेराचेर उडोवपाक जाय. मॅक्सिमम जी कप्स चेराचेर कलेक्ट करतली ती जातली ह्या राऊंडची विनर. तुझे कप जर त्याच्या चेराचेर पडत जाल्यार तो पॉइंट ताका वतलो. ओके रेडी स्टार्ट. ओके सो 2-1-1 तुम्ही फाटी राहा. एक सेट पार्टिसिपंट आमची खेळी 2-1-1 असो स्कोर जाला. आता फुडलो सेट तयार आसा हो खेळ खेळपाक. रेडी स्टार्ट. ओके सो 2 आणि थंय 1. ओके सो आम्ही रेडी आसा फायनल राऊंड खेळपाक. पार्टिसिपंट तयार आसात? ओके स्टार्ट. सो राव 4 3 आणि 2. 4 3 आणि 2 सो 4 आमकां विनर हांगासर मेळटा. रिक्वेस्ट करता दयेश आणि प्रमोद सर हांच्यांनी रनर अप प्राइजीस दिवचे. पयली गौरी आणि श्वेता. आणि चक दे राऊंडचे विनर येता प्रियंका वळवयकर आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आजच्या भागात हांगासर एक स्पेशल कॉन्टेस्ट आसा जी सगळी आख्ख्या राऊंडातली जी विनर आशिल्ली ती मातशी फुडें यात. श्रावण क्वीन ह्या कॉन्टेस्टाक आमी सुरवात करता. पार्टिसिपंट रेडी आसा खुबशे प्राइजीस घरा व्हरपाक. विनीता आणि रेशमा हांकां मेळटा रनर अप प्राइज. तांकां मेळटा कृपा हेअर टॉनिक. कॉंग्रॅच्युलेशन. आजच्या भागातली विनर म्हणजे श्रावण क्वीन जाता दीपिका. मोठ्यान ताळयो सोनी दीपिका खातीर. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि ताका स्पेशल प्राइज हांगासर स्पॉन्सर केला ते म्हणजे एक सुंदरशी साडी आणि एक सिल्वर फ्रेम. रिक्वेस्ट करता गौरी हांणी तांकां साडी दिवची. आणि रिक्वेस्ट करता समीक्षा हांणी तांकां सिल्वर फ्रेम दिवची. नमस्कार.
आमकां सगळ्यांक टीव्हीचेर आमी सगळ्यांनी होम मिनिस्टर हो कार्यक्रम पळयल्लो आसा आदेश भाऊजींचो, पळयला की ना? तोच कार्यक्रम बाय सारिका आयज आमच्या गांवांत घेवन आयिल्लो आसा, मेर्शे ह्या गांवांत. पयल्या सुवातेर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा हांगा आयिल्ल्या बरोबर, तुजो टायम तुवें दिल्या बद्दल. त्याच बरोबर तुमी सगळी महिला हांगा जी उत्साहान ह्या पावसान सुद्दां पार्टिसिपेट केला म्हणून तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. आमचे जे स्पॉन्सर्स आसा दयेश आनी प्रमोद कामत, दयेश वेंगुर्लेकर आणि प्रमोद कामत हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर देवस्थानाची कमिटी जी आसा तेणी आमकां हो जागो दिला आणि कार्यक्रम सक्सेसफूल जालो आमचो हांगा, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आणि देवीक सातेरी नमन करून आयचो कार्यक्रम सोंपलो हें जाहीर करता. थँक्यू. पेरीभाट मेळशी हांगासर सातेरी देवस्थानान घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगा सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा दयेश वेंगुर्लेकर हेंकां, तशेंच प्रमोद कामत, समीक्षा, गौरी कामत, श्रेया, सगळ्यांक सरांचो देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासरली देवस्थान कमिटी हेंकां सरांचो देव बरें करूं. आणि खास करून उपकार मानता तुमच्या सगळ्यांचे, ज्यांच्यानी वेळान वेळ काढलो आणि आजच्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळीच उपस्थित रावली. फुडल्या भागान आमी येतली तुमच्याच वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा आजच्या भागान आमी आयल्या कसलो वाडो रे तो, पेरीभाट, परत पेरीभाट मेळशी, सॉरी तो विजिटर असतात आमच्या प्रोग्रामाक एवरी, खबर आसा मरे. एक एकटे घ्या मगो एक एक. सरांचा देव बरें करूं म्हणटा प्रमोद कामत, दयेश वेंगुर्ले, सांगता. तोच कार्यक्रम आज सरिता शिरोडकर, बाय सरिता शिरोडकर, सानिका सारिका सारिका सानिका शिरोडकर